सध्याच्या चालू असलेल्या वनमहोत्सव आठवडा म्हणतात आम्ही वनमहोत्सवाचा आठवडा 1 जुलै ते 7 जुलै वनमहोत्सवाचा आठवडो आणि जागतिक पातळीचे सेव्ह ट्रीज सेव्ह अर्थ झाडे वाचवा पृथ्वी वाचवा या कॅम्पेनच्या अंडर या मोहिमेच्या अंतर्गत आज आमच्या मध्ये मोपा एअरपोर्ट पोलीस स्टेशनचे पोलीस इन्स्पेक्टर सर दत्ताराम राऊत हजर हांगा आसात. त्यांचे बरोबर त्यांचे सहकारी असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर यशवंत डावरे सर, शाळेचे मुख्याध्यापक नरेंद्र नाईक सर, ज्येष्ठ शिक्षक उत्तम परब सर, मोपा एअरपोर्ट पोलीस स्टेशनचे सगळे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स स्टाफ त्यांचो उपस्थित असलेली सगळी भुरगीं तांकां आयचे असो की जाणटे म्हणून हांगा येना केन्ना चलयता भुरगीं ते येवपाक जाय गाडी चलोवपाक. पण गाडी चलोवपाक येता न्ही ती आपूण केन्ना चलोवपाक जाय ही खबर आसपाक जाय. तुमकां गाडी चलोवपाक येता बरी गजाली येवकय जाय ना उडयना. पण आयज जग बदल्लें. आयज तरेतरेचे ऑफेन्स घडटात. आयज भुरग्यांनी गाडी चलयली न्ही भुरग्यांक ती कदाचित मजा दिसता पण तेची सजा आमच्या पेरंट्सांक मेळटा. तेची सजा ज्याच्या नांवार गाडी आहा पळय ताका मेळटा. कारण तुम्ही मायनर आसात तुमचो काय दोश आसना जो पर्यंत तुमकां 18 वर्सां जायनात पळय तो पर्यंत तुमकां दोश दोशी तुमकां कोणच म्हणचो ना. पण ह्या तुमच्या मजेसाठी पेरंट्साक दोशी केले वयतले. आज मायनर भुरग्याक एक्सिडंट जायत मायनर भुरग्यान गाडी घेवन गेल्यार कदाचित 3 वर्सांची पनिशमेंट आसता. कदाचित तेचे फॅटर जाल्लो आसत आनी तुमच्या पेरंट्साक लाखांनी पयशे भरचे पडटात. ट्रिब्युनल कोर्ट म्हणून हांगा आसा. जेन्ना एक्सिडंट जाता प्रत्येकाक एक्सिडंट जाता पळय मायनर इंजरी जायत जाल्यार 1.5 लाख रुपया मेळटात. ग्रिवियस इंजरी जायत जाल्यार ताका हेवी एमावंट मेळटा लाखांनी मेळटा. त्या भायर फॅटर म्हणल्यार मनीस मेलो तुमच्या एक्सिडंटान जाल्यार तुमकां तुमच्या पेरंट्साक ते भोगचें पडटा आनी इन्शुरन्स कंपनी दिना. म्हणून प्रत्येक जाणा अवेर आसपाक जाय. इवन तुमी जेन्ना तुमच्या पेरंट्सां वांगडा वयता सपोज 2 व्हिलरीन वयता 4 व्हिलरीन वयता तर तुमी सांगपाक जाय हेल्मेट घाल हा 2 व्हिलर गेले म्हणून. 4 व्हिलर गेले सांगपाक रेडी सीट बेल्ट घाला. कित्याक एक्सिडंट केन्ना जातलो केन्ना ना पळय कोणाक खबर आसना म्हणून ताका एक्सिडंट नांव दिल्लें आसा न्ही. पूण आमी भितर अवेर आसपाक जाय फक्त. आनी गाडी चलयतना फक्त स्टेरिंगेचेर लक्ष आसपाक जाय. बाकी खंयचोच विचार आपल्या मनान येवपाक जायना. तुमी गाडयेन फाटल्यान बसता आसतले बापायचे बसता आसतले रिलेटिव्हचे बसता आसतले कदाचित ते ओवरटेक करतात पळय आनी एकदां कशें जाता तुमकां कोण तरी ओवरटेक करून वयता. तुमचो पेरंट आसतलो किंवा फ्रेंड आसतलो पळय तर तुमकां ओवरटेक केलो म्हणून आनी तो ओवरटेक करतना फुडें वयता. एक्चुअली कशें आहा तेणी ओवरटेक केलें तेणी वायलेशन केलेंच पण तुमी ओवरटेक करून वयता पळय तेच्या खातीर फाटलो येता आनी फास्ट आनी एक्सिडंट जाता. हे घडचें न्हू म्हणून प्रत्येकान आपल्या मनान विचार करपाक जाय की आपूण जेन्ना घरासून भायर सरता तेन्ना आमची घरा कोण तरी वाट पळयता. आपूण जेन्ना भुरगे म्हणून पेरंट्सार बसता फाटल्यान पळय तेन्ना पेरंट्साची जिम्मेदारी आहा. एकदां पेरंट्सांक गाडी फास्ट चलयल्यार भुरग्याक मजा येता ताका सायड मार म्हणटा न्ही. आपल्या मनान जे भावना आसतात पळय ते व्यक्त करपाक रोड न्ही ते व्यक्त करपाक घर. आतां हे घरान जेन्ना आमी सुखरूप रिटर्न येतले पळय पेरंट्स तुमचे रिटर्न येतले तुमचे रिलेटीव रिटर्न दितले पळय तेन्ना ते गाडी चलयल्याची मजा आसता. पण तुमकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता चड टायम घेयना कित्याक सकाळचे तुमी आसा तुमचे लेक्चर चुकता चड टायम घेयना. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की वन महोत्सवाचो जो विचार आमी संकल्पना केलेली आहा पळय सगळ्यांनी घेवची आनी ट्रॅफिक रुल्स हे सारखे तुमी वेवस्थीत पाळटले. तुमी पाळटना तुमच्या पेरंट्साकय सांगतले आनी सपोज तुमच्या ह्या अवेरनेसान एक सुद्दां हे तुमच्या पत्रा देवीचे धारगळ मेरेन एकय एक्सिडंट जायना तुमच्या लोकलाक तेन्ना हांव म्हणटलो हांगा येवन हांवें कितें तरी सार्थक केलें म्हणून. हांव प्रिंसिपल तुमचे नरेंद्र सराचे कौतुकाय करता आनी आभारय मानता की तेणी आमकां मोपा ट्रॅफिक जाल्यार हांगा आपूण 2 शब्द उलोवले बद्दल. म्हाजो सहकारी स्टाफ तुमकां डिटेल सांगतलो ते तुमी आयकून घे. सो ह्या संकल्पनेन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी आमचे डायनॅमिक सीएम यांचे इनिशिएटीव आशिल्ले की प्रत्येकान एक झाड लावचें म्हणून. आनी हे झाड कित्याक लावप तो मुख्य उद्देश कितें तर आज तुमी जी तरुण पिढी आसात ते भारताचे पिलर्स आनी हे पिलर्स जेन्ना सारके आसतले ह्या पिलर्साचे दोनूय हात जेन्ना सामके चलतले हेची सगळी बॉडी जेन्ना सामकी चलतली तेन्ना हे पिलर तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश
स्वाद भी सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।